प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, स्वर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकुळ तुझी दाखय, जीवी तुझे लाभय, देवा आमच्या काकुळदारा. मानून घेतावा आम्ही सगळे सृष्टी संगीत, तू मुठ सर्वे स्फोर्धनी. वर्णक आमच्यान जायना पृथ्वी तुझी भोवती, कशी गाव तुझी कीर्ती. प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, स्वर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकुळ तुझी दाखय, जीवी तुझे लाभय, देवा आमच्या काकुळदारा. मगळ भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक ह्या दिवसतुतेक मोगाचो स्वागत मागता. साद्या काळ असो 18 वैताराक आचरण करच्या वखदा हेरांतय उदार सांगूंक हेचे देवाचें उतर आमकां आपोवणी दिता आसतना ह्या एमेसाचें बलिदान आमी त्या हृदय बसत भेटयता आसतना एका मनाची काळजाची जावन एमेसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर विशेश करून संदर्भार मागया. आज म्हजी माय देवादीन जावन 1 वर्स जाता. हेच्या दिसा ती देवादीन जाल्ली. ती सगळं आस काडून तिच्या आत्म्या खातीर विशेष करून एमेसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना तिच्या आत्म्या खातीर विशेष करून संदर्भार मागया. सर्वेस्पर ससा विशय तिका भोव करून दी, सर्गेचें सूख निरंतर लाभों दी म्हणून एमेसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. तशेंच आमच्या समेस्तांच्या गरजां खातीर त्या समा खातीर एमेसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगाच्यानो, सौम्याच्या पुनर्जीवनपणाच्या या बागी दिसा एका कुटुंबास्पिरितान एवकारिस्ताचें बलिदान भेटोवंक ह्या देव मंदिरांत आमी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती आमी हेरांतय उदार जावच्याक देव आमकां दादोशी करता म्हणलो संदेश दिता. देव आपणा लागीं आयिल्ल्यांक केदींच रित्या हातांनी धाडिना. दिसपट्ट्या जिवितांत देवाच्या विविध बेसावांनी बरोवन दादोशी जाल्ल्या आमी ताचे परी आमच्या पेल्याक आमच्या बऱ्या कर्णांनी दादोशी करच्याक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार कृपा मागया. पेल्याक आमच्या उदारपणा मुखांतर दादोशी करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता आसतना हे मिसाचें पवित्र बलिदान पवित्र बरी भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ समानान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. आमी गेल्ल्या पथकाची दूख धरून सांगाता म्हणया. सर्व पदवेदाराक देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडार सारून वायट बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बडवडो अपराध. ह्या बसत म्हगे सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावोंक. Krista
काकृत कर काकृत कर ख्रिस्ता काकृत कर काकृत कर सम्या काकृत कर काकृत कर सम्या काकृत कर काकृत कर महिमा देवा उंसर्गी आणि शांती बऱ्या मोराच्या संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका वाकणता आम्ही तुझी स्तुती करता आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका महिमा दिता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका दिवासता सुम्या एकल जनित पुता जेजू ख्रिस्ता सुम्या देवा देवाची शिळये बापाच्या पुता तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू संसाराचे पाप काढता आमची मागणी ऐकून घे तू बापाच्या उजव्या बसला आमची काकूत कर इथ्या पवित्र म्या सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तुम पवी एकलोस तुम सोमी एकलोस तुम बवतो आमेन प्रार्थुया एकडी बोट दामप्या आमच्या घरसां खातीर ते सवां खातीर इराद्यां खातीर आमी मागया सर्वेस्परा आमच्या बापा तुझ्या सेवकांक पाव आनी तुका उलो मारतल्यांक सदां काळ तुज्या उदार देण्यांनी बर तूं तान सोरसनार सांबाळणार म्हूण ती वडवेक बगतात देखून तुवें रचलेल्यांक नवीन कर आनी नवीन केलेल्यांक सांबाळ आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्परो अशें म्हणटा तुमी तान लागलेल्यानो उदकाशी येया तुमचे कडेन दुडून ना तरी येया दुडून आसता विकतें घेया आनी खाया येया फारीक करिनासतना दाकां सोरो आनी दूद विकती घेया पोशण दिनांत त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक करसितात तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात सत्रायेन म्हजें आयका आनी बरें खाणें तुमकां मेळटलें आनी पक्वाना खावन तुमी दादोशी जातल्यात कान दिवन ऐका आनी म्हजेशी येया ऐका आनी तुमी जियेतल्यात हांवें दाविदाक बसयल्ल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक ससनीक करार करतलो सर्वेस्पराचें उतर देवाचे व्हड उपकार
तूं दादोशी करताय. तुझे हात पुसून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सोमी दयाळानी काकुळदार सोसणिकायेन आनी प्रिती मोगान भरलेलो. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो सगळे आपले रचने थंय कनवळायेन भरलेलो. तुझे हात पुसून सर्वेस्पोरा आमकां तूं दादोशी करताय. सोमेस रत्नाचे दोळे तुजेर आसा आनी तूं सगळ्यांक वेळा वेळार तांचो ग्रास दिताय. तुझे हात उसून आमकां तूं दादोशी करताय. तुझे हात उसून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. तुझे हात उसून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सांत पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातान वेगळी करतलो? कश्ट वा अडचणी, दगदवणी, काणा जेवणाचो वा नेसनाचो तातवार, आपाय वा तालवार. जाल्यार ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मरिपात आमी संपूर्ण जैत जोडटाव. कित्याक इतले हांव खंडीत जाणा, मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं, सायंबावर्त्यो सक्त्यो वा पदवे जावं, आतांचो काळ जावं, फुडलो काळ जावं, अंतरळ जावं, पातळ जावं, कोणीय जावं, कितेंय जावं, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्यातय आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळीं करूंक शकचें ना. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. हुंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरा वरवीं तो जियेता. सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. स्नानीक जुवांच्या मरणाची खबर आयकतच जेजू तांचो भायर सरलो आनी दोणीर बसून एक वरे विंगड सुवातेक गेलो. पूण ती खबर मेळटच लोक शहरांतावन पांय वाटेन हरिहरिरी ताची पाट धरून गेलो. अशें तो दोनी वयलो सकला देंवतना थंय एकठांय जाल्लो ओड लोकांसमो देखतच ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. सांज जावन येतना ताचे शिस ताचे ससी येवन म्हणाले, एक सुरी सुवात आनी वेळी उतरलो, लोकांक दाणसोड. हळड्यांनी वचोन जेवंक खावंक कांय मेळटा जाल्यार ती मोला घेवन दीत. पूण जेजून तांकां जाप दिली, तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया. ते ताचे लागीं म्हणाले, आमचे लागीं हांगा कांयच ना, आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. जेजू तांकां म्हणालो, ते म्हाका हांगा हाडून दिया.
आनी लोकांक तणार बसोवंक ताणें तांकी दिली. उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातीन घेतल्यो, सर्गाक दिस्त लावन अर्गां दिलीं आनी उंडे मोडनो अशें सांग दिले. सिसांनी लोकांक वांटले. समेस्त जेवून दोशी जाले. उरलेल्या कुडक्यांनी 12 दालीं भरून काडलीं. स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवलेले दादले मनीस 5,000 जातीत. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, भुरग्यानो, एका कुटुंबाच्या भेटेक गेल्ल्या वेळार एक भुरगो इस्कॉलांतावन आयलो. 8वे क्लासीचो भुरगो इस्कॉलांतावन आयलो आनी येवन ताजें बॅग ताणें दवरलें आनी म्हजे लागीं बेसांव मागूंक लागलो. आवय आयली आनी बॅग उक्तें करना बॅगांतली टिफीन काडली. टिफीन काडून जातच टिफीन उक्तें करून पळयतना कांय नासलें, टिफीन खालीच आसली. आनी आवय म्हणाली, दनपारां जेवलोय मो? वय मम्मे जेवलो, पूण नुस्तें पावूंक ना. नुस्तें पावूंक ना? तुका दिल्लें न्ही, चिकन घालून दिल्लें न्ही. वय मम्मे, म्हजो एक क्लासमेट आसा, तोय म्हजे उठून जेवंक बसलो. थंय शीत हाडून शीत इल्लेशें बसतू नासलें, इल्लेशें शीत, पूण नुस्तें कांय नासलें. खाली एक पड लोणचें आनी मीठ घालून आयिल्लो. देखीर म्हजें मांस ताका दिलें हांवें. तो बरें जेवलो आनी म्हणलो, थँक्यू सो मच. म्हाका मस्त खुशी जाली मम्मी. फाल्यां हांव इल्लेशें चड नुस्तें घालून दिता गी. मम्मीन म्हळें, कित्याक ताका हाडूंक जायना गी? ना, ताची मम्मी सोडून गेल्या की डाडा मात आसो. तो इल्लो पियेता आनी तो सकाळीं उठून कामाक वता. देखून सकाळीं ताका करूंक जायना आनी ताणें रातची उरलेली शीत ऊन करून हाडचें. तशें तो म्हणलो मम्मे. थोडो आवय म्हणाली, जायत पुता, फाल्यां हांव दोगांक टिफीन दितली. दोगांक ताका सांग हांव टिफीन दिता म्हूण सांग. भुरगे लागीं हांव विचारलें, हातूंत तुका कितें फायदो? तो म्हणलो, फायदो कालिंगूत ना फादर, पूण म्हाका मस्त संतोश भोगता. तो जेवल्या उपरांत ताजें तोंड पळयत जाल्लें तुवें, कितलो संतोश. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या चर्क्याक जायतें आसलें. नातल्ल्यान तीं वंटून घेवचें बरें मौन ताका आसलें. आनी एक घडीत अशें आसलें, एक चर्को म्हणलो, मम्मे आज म्हज्या इश्टाचो जल्मा दीस, पूण जल्मा दीस आचरण करूंक ताजे लागीं कांय ना. आज ताका 20 वर्सां जालीं. 20 वर्सां. हांव बरें शिकून आसा, पूण तो डिप्लोमा करून आसा. पूण तो म्हाका फोनार केदळे उलोवन आसा. आज ताचो बर्थडे. आज तांगेर आमी या गी. येतना एक केक व्हरून या आनी 2 किलो मांस व्हरून या मम्मे. आनी आवय आनी पूत गेली. घरा वता आसतना एक केक व्हरून गेली, इल्लेशें फ्रुट्स व्हरून गेली, इल्लेशें मांस व्हरून गेली. आनी ताका त्या चेड्याक, ताच्या इश्टाक मस्त खुशी जाली. आनी तो म्हणलो, तूं म्हजो हायस्कुलाचो फ्रेंड, ताज्या उपरांत तूं इंगड, हांव इंगड, पूण जाल्यार वळख धरून तूं म्हाका विश करताय. अरे म्हज्या जल्माच्या दिसा घरा येताय, पण म्हजी परिस्थिती कळीत आसून तूं हें पुरो हाडून दिताय. हांव केदाळाय तुजो उडास काडटलो. यू आर इन माय हार्ट म्हणलो. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आसल्ल्यांनी नातल्ल्यान तीं वांटून घेतिल्ल्यान कितलो संतोश म्हणलें
ह्या मनशांतावन ह्या चर्केतावन आमकां दिसून येता. देखून आमी आसल्ल्यांनी नातल्ल्यान थंय वांटून इंगे जाय. संवसार असो तसो, पूण मनीस स्वार्थी जाता आनी आसल्लें पुंजोन दवरतो सोडल्यार वांटून घेवंक केल्लेशें फाटीं सरता. हें म्हाका जालें, म्हज्या पुताक जालें, म्हज्या धुवेक जालें, म्हज्या बायलेक जालें, नाजाल्यार दवरया म्हणून पुंजोन दवरचें एक चिंता. आमच्या भारतांत लगभग 150 करोड लोक आसा आनी ह्या 150 करोड लोकांत पुरा ग्रेस्तनांत थोडे इतले ग्रेस्त आसात की सगळो देश मोला काणोवचे तितले पयशे तांचे लागीं आसा. देश सगळो मोला काणोवचे तितले पयशे आसात तांचे. एका कापयेक 1.5 लाख, एका जेवणाक 5 लाख, पळया, एका तांच्या उस्तुराक 10-15 लाख एका उस्तुराक. अशें करसूचे मनीस आसात. सकाळीं उठून दिल्लींत ब्रेकफास्ट केली जाल्यार मुंबईंत दनपारां जेवण हैदराबादांत सांजेचें कापी पिवची मनशां आसा. तितली गिरेस्त आसा. पूण एक गोट कापी नासतना, एक मूठ शीत नासतना कश्टोवची मनशांय आसात आमच्या देशांत. कळ्ळें गे? आनी थोड्यांची घरां इतली बरीं आसोन पळया त्या घरांत रिक्तावंगी वा सरकार रिक्तावंगी म्हूण कळना, तितली कोरडांनी करसून बांदलेलीं घरां आसोन, त्या घरांत एकली दोगां आसोन पळया संभ्रमाचें जिवीत जियेतलीं आसात. पळोवंतल्या घरांत तगडाच्या शिटींत वा कांयच नासतना खाली टर्पल बांदून मार्गाच्या देगेर उबा रावंक जायना तसल्या परिगतेंत बागोवन न्हिदोन आसची मनशांय आसात. हायवेचें काम जातें आसा, थोडे कडेन तांणी टेंट घाल्लें पळयल्यार थंय उबा रावंक जायना, दिमी घालूंक जायना, बसून वा बागोवनूच आसाचें. तसलें ल्हानशें टेंटां तातूंत जियेतात. तातूंत पळया आमी आमच्या घराक जणालां घालता, जणालां उपरांत ताका मॅश मारता. ह्या बागल्याच्या येड्या कांय इल्लेशें उराक आसा जाल्यार ताका परतून आमी जाळ बसयता. जळारी हें नजो सांजेचें गूड नायट ऑन करता, नातल्यार जळारींच्यो उदबत्ती ऑन करता. आनी कांय इल्लें बागेल उक्त्यान दवरल्यार ठपा पटोवन बंद कर, उजाडारी येतात म्हणटा. पळया ती मनशां ल्हानशा गुडसुलांत ते किचडा मोदें, फॅन ना, करंट ना, पळया बोंतोणी किचड, बोंतोणी रुगसाडा, बोंतोणी थंड, बोंतोणी कस्तड, तातूंत जियेतात. जडारी मोदें, जडारी सांगता, जडारी बरी जियेतात. म्हणजे मग अशें बोबडी न्हू, ती मनशां आमी मनशां. पूण आसल्ल्यांनी नातल्ल्यां थंय वांटून घेतल्यार ती परिस्थिती येना. आसल्ल्या मनशांक इन्कम टॅक्स फायल करूंक आसा, कोतें IT फायल करूंक आसा आसल्ल्या मनशांनी. पूण IT फायल करतना लॉयराक धन, CAक धन, थंय कोण काले म्हणी आसलें, व्हडलें आसलें, इल्लें करून दाखोवन लिपोवन खंय म्हणी आतां तितलें उणें दाखोवचें, टॅक्स भरूंक पडटा न्ही. आनी इन्कम टॅक्स कित्याक? आसल्ल्यांतलें काण घेवचें आनी नातल्ल्यांक दिवचें हें एक सिस्टम सरकाराची. पूण आमचो सरकारी तो आमचे लागीं काण घेता आनी आपूण गिळटा, दुसऱ्यांक दिना. तो एकलो इन्कम टॅक्स भरतलो मनीस आसा जाल्यार तो दिता मात्र. पळय एक मास्टर आसा, एक ऑफिसर आसा, एक काम करता, तो काम करता रिटायर जाता म्हणून स्वताच्या सांबाळान इन्कम टॅक्स कट जावन येतात. कळ्ळें की मस्त कट जावन येतात. तो रिटायर जाल्या उपरांत ताका बसार आनी ट्रेनार मात्र इल्लेशें 10% डिस्कावंट. कळ्ळें? आनी बँकांत एक 2-3% वाड चड
सोडल्यार काले आसा ताका हां सरकार काही मेडिकल दिता की सरकार काही ताका रावूंक घर दिता की सरकार काही ताजें रेशन दिता कांय दिना आनी दिलें मात्र ताका फाटीं कांय मेळना दुसऱ्या मरे मेळटा की दुसऱ्याक मेळना पूण भायल्या गांवांत तुमी पळयलें जाल्यार पश्चिमात्य गांवांत आनी उरल्या देशांनी पळयलें जाल्यार लोक इन्कम टॅक्स भरता 60 वर्सां उपरांत सरकारच तांकां पळयता तांकां सांबाळी दिता घरांतल्यान घर दिता जेवण दिता मेडिकल फ्री दिता तांचे तिसरी वचूंक खर्चाक सगळे डिस्कावंट दिता कितले बेनिफिट्स मेळटात आमच्या भारतांत ना देखून आमचे लोक भारतांत दुबळो जावनूच उरला आनी दुबळो जाला ग्रेस्त जावनूच उरला आनी ग्रेस्त जाला असली तफावत आसा देखून आयच्या वाचपांनी आमकां देवाचें उतर म्हणटा तुजे लागीं ग्रेस्तकाय दिल्या ती तुजे खातीर मात्र न्ही तुजे लागीं दंदिरवें दिलां तें तुजे खातीर मात्र न्ही तें नातलेल्यान थंय वांटून घेवच्याक दिलां तुका दवर न्हू सर्तीक आसा इल्लेशें दुसऱ्यांक दी तूं तुज्या भुरग्याक बऱ्या इस्कॉला घालताय बरें शिकयताय बरें फीस दिताय ट्युशन घालताय कोचिंग घालताय ओके बरें घाल पूण तुज्या भुरग्याच्या फिजांत इल्लेशें उरोन कोणा पळय कस्टोन आसा कोण पळय फिजाक पयशे दिवंक बाकी आसा तांचल्यांक इल्लीशी कुमक कर तो भुरगोय शिकतलो तुजो भुरगोय शिकतलो आनी खंडीत तुका आशिर्वादां लाभतलीं असलें चिंताप दिल्ल्यांत आमी घेता कितें घेता संतोष घेता समाधान घेता भलायकी घेता सगळें घेता आनी असलें जायचें पण हे देव आयच्या पयल्या वचपांत म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा आयच्या पयल्या वचपांत कितें म्हणटा देवाचें उतर इजाइया ग्रंथांत आमी आयकलें तुमी तान लागल्या न्हू उदकाशी येया तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया दुडू नासतना विकतें घेया आनी खया पळया अपुर्बाय अशें आपोणें सर्वेस्पर देवाचें ही पृथ्वी देवान रचली ह्या पृथ्वी भितर कितें ना सक्कड आसा की ना उदक आसा वारें आसा माती आसा कितें आसा सक्कड आसा मनशां बंगार दुंपें सगळें आसा वैगी हें देवान आमकां पुंक्याक दिलां पृथ्वीत पुंक्याक दिल्या आतां वारें आमी सेवता न्ही गे वारें आमी सेवता पयशे दिवन सेवता मागीर हा ना धर्माचें तें धर्माक हे वारें पाड जाल्यार ऑक्सिजन ना जाल्यार आमकां कश्ट भोगता न्ही कोरोना टायमार ऑक्सिजन आसतना मस्तर कसतले पयशे दिल्यार ऑक्सिजन मेळोना ऑक्सिजन आसतना मस्तर मेले पूण आमकां देवान धर्माक दिलां उदक न्ही उदक देवान आमकां धर्माक दिलां वय की न्ही देखून पळय न्हांवंक सुरू करतना ऑन केल्लो टॅप आखेर जाता पर्यंत चालूच तूं बालदी बरोवन ओमतोन गेल्यार तें उदक वेतात कित्याक धर्मा मेळना न्ही समजलें थोडी म्हणूंक बरो ना आमी उदकाचें बिल्ल भरता उदकाचें बिल्ल कितलें भरतात म्हयन्याक 100 म्हयन्याक 150 वा तुमी वापरलेले बरी पूण उदकाक पयशे ते तुमकां तें बोरवेल काडल्याक वा थंय डॅम बांदल्याक थंय तो पायपलायन गेल्ल्याक तें उदक सोडतेल्याक सांबाळ दिवचें देखून सरकारान इल्लेशें मिनिमम उदकाचें काडोवचें कित्याक म्हळ्यार ताका थंय डॅम बांदूंक थंय पंप घालूंक ते पायपलायन कोण पायपलायन करूंक तुमच्या घरा मसून पायप पाडूंक आनी प्रकार चल्यात देखून हो गव्हर्मेंट इल्लेशे पयशे काडून घेता पूण जाल्यार उदक आमकां दुदा बरी म्हारग आसा उदक आमकां तेला बरी म्हारग आसा ना पूण धर्माक आमकां देवान दिलां आमची बांय कोट्टा उदक मेळटा आमी बोरवेल कोट्टा उदक मेळटा देवान दिलां देखून आमी पुंक्याक दिलां म्हाका मात्र दिलां म्हण न्ही एकलो मनीस तान येयल्लो आसा जाल्यार तुज्या शेजारा ताका 1-2 कळशे उदक दी थोडे बडें अशें आसा गिमांत उदक सुकल्ल्या वेळार म्हज्या बोरवेलांत उदक आसा कळ्ळें तुका एकलो शेजारी विचारता म्हाका एक इल्लेशें टांकीक 1 टांक भर उदक दी त्या 1 टांक ना पा तुका उदक दिल्यार म्हज्या माडयांक पावना आतां माडयो गरजेचो की मनीस गरजेचो माडयो गरजेचो की मनीस गरजेचो मनीस मनशां वाचोंक मनशाची तान बगोवंक 1 टांक उदक दी येवच्या वर्सा तुज्या माडयेचेर
4 शिमटी चड पोपळ जातालें. कित्याक देवान तुज्या बोरवेलांक उदक दिलां, देवा तुज्या बांयत उदक दिलां, ते हेरांत येयलें वांटून घे. तो माडा माडयांक विसरतना दिजें म्हणना, पिवंक विसरतना कोणाक उदक नाका म्हणनाका. जर तूं तुज्या लागीं आसा जाल्यार तर तुज्या लागीं उदक आसून तूं दिनाय. येवच्या वर्सां कितली बरी माडी आसूं दी, रोग लागून 10 क्विंटल जावचे कडेन तुका मेळचें 65 क्विंटल उड आसता. तूंय खावंक शकनाय, हेरांकूय दिवंक शकनाय, तूंय खावंक शकनाय उड आसतोर. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पळया देव इतलो दयाळगी, देव इतलो दयाळ, पृथ्वेंत तो उदक दिता, पृथ्वेंत तो फळ दिता, पृथ्वेंत तो आमकां वारें दिता, पृथ्वेंत सगळें दिता. तो सगळें पुंक्याक आमी घेता, पुंक्याक आमी घेता. थोड्यांक पळया परतो जागो मेळना. आपण मोला काण गेल्लो न्ही, डिक्लेरेशन मेळ्ळो जावंक पुरो, वा अक्रमकर मेळ्ळो जावंक पुरो, वा मलगड्यांनी मोला काण घेवन पित्राजिता मेळ्ळो जावंकय पुरो. मस्त आसा आसा, पूण कितलो जाय तितलो सांबाळ कर. ना तर कोणा घर ना, कोणा जागो ना, तांचो 1-2 सेन्स दी, संतोष पाव. मरा पर्यंत ती दादोस काय तो संतोष तुज्या काळजांत उपजतलो, उपजतलो. हें चिंता आशिल्ल्यांनी नातिल्ल्यांतय वांटून घेवचें, वांटून घेवचें. पळया म्हज्या मोगाच्या बोबडीन आमच्या समाजान कितें घडटा, समाजान कितें आशिल्लें आशिल्लें आणकी लुटतातच लुटतातच लुटतातच. बळ्ळारींत ते एक रेड्डी आशिल्ले न्ही, त्या लोंकडाच्या आशे खातीर आले गुडे पुराव कोणून कोणून सत्यानाश करना, सत्यानाश करून सगळें जिल्लो काडलो लागाड न्ही. आमच्या दक्षिण कन्नडांत आसा पळया, कितल्यो न्हंयो आसात. उडपी तावन कासरगोळ पर्यंत कितल्यो न्हंयो आसात. कितली रेंव मेळचे, आमकां रेंवूच मेळना. आमचें घर बांदूंक आसा, आमचो दोरो बांदूंक आसा, आमचें कितें आमकां बांदप बांदूंक आसा, रेंव ना. पळया हांगाची रेंव हे स्वार्थी मनीस, अबलेशी मनीस खंय 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 सोरयांक राती तन्ना गटले विकतात आनी आमी फातराचो पिठो तो यूज करीत. पळया आमच्या ह्या दक्षिण कन्नड उडपी जिल्ल्यांत कितले फातरांचे कोरे आसात, फातर आसात. तांबडो फातर कितलो आसा, कितलो आसा. आनी हे स्वार्थी आसलेले मनीस कितें करतात, हां कितें करतात, फातर काडनो जो म्हणल्यार स्टे हाडटात. पळया आनी आमचो फातर दुसरे कडेन सक्सितात, दुसऱ्या गांवांनी व्हरतात, शिप्पार भायर व्हरतात आनी खंय खंय व्हरतात चड रेटी. एका टायमार 26 रुपीज एका पत्राक आशिल्ले, फातर नांत ना जाले 50 रुपये जाले, 60 रुपये जाले, 50 रुपये. आतां 50 रुपये रावल्या सकयल देवनान. पापाच्यांनी कशें घर बांदचें, पापाच्यांनी कशें गोठो बांदचो, पापाच्यांनी कशें टॉयलेट बांदचें. पळया आनी थोडे कितें करतात, मोरोत कोणून फातर काडूंक आनी लेट आसा न्ही, फातर काडूंक आनी बरें जायना, ताका मिशीन जायची, जण जायची. मोरोत कोणून ती माती पळया टन्ना कटले बोर न्हू, टन्ना कटले बोर न्हू लॉरियांनी व्हडल्या व्हडल्या सिमेंट फॅक्टरीक विकून आसात, विकून आसात. आमचे थोडले व्हडले मनीस आमी विसून काडलेले विकून आसात. तर आमची माती गेली, आमचे गोडे गेले, आमचे रेंव गेली, आमचे फातर गेले, सगळे गेले. आमकां खंय दोन आसा. देखून देवाचे उतर म्हणटा तुमी स्वार्थी जावचे न्ही, आबलेशी जावचे न्ही. आशिल्लें तुमी नातिल्ल्यांतय वांटून घेवंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. कशें देव तुमकां सगळ्यांकी पुंक्याक दिता, पुंक्याक पावस, पुंक्याक वारें, पुंक्याक उदक, पुंक्याक रूखझाडां, पुंक्याक सगळें खाणा वरवीं तुमकां मेळटा. तशें तुमी तुमचें थंय आशिल्लें हेरांतय नातल्यांतय वांटूंक घेवंक जाय. हेचे सुवार्थेक आमी आयल्या जाल्यार पळया जेजू एका वरे विंगड सुवातेर आसलो. लोक जायतो लोक जेजूचो फाटलाव करून जेजूची शिकवण आयकूंक गूण जावंक आयिल्लो. आनी सिसांनी पळयलें सांज जावंक आयली, रात जावंक आयली, जेजू लागीं ते आयले म्हणाले तांकां दंड सोड. ही एक सुरी सुवात. आनी उपरांत चड लेट जाय जाल्यार तांकां खाण जेवण मेळचें ना, ते बुकेन आसात, देखून दंड सोड. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू म्हणालो तुमी तर तांकां कांय म्हणी खावंक दिवन धाडा.
तुमींत तांकां कांय म्हणी खावंक दिवन धाडा. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू कितें म्हणलो हें? 12 जाण शिश्यां लागीं तितलें काण जेवण आसलें गी, तितले बुतयो ते हाडून येयल्ले गी ना. आतां जे बरें झोमॅटो स्विगी बरें आसलें गी ना. पूण जेजू गोत आसलें बऱ्या मनाचे मनीस जायते आसात ते सोण घालनात. देखून पळय जेजू म्हणलो कितले उंडे आसात, कितल्यो मासल्यो आसात. आमचे लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात. त्या हांगाडा पळय जेजून एकल्या लागचे 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काण गेल्यो. उरलेल्यांक कितें जालें? उरलेल्यांक दिया म्हूण बोगलें आनी उरलेल्यांनी सगळ्यांनी बुतयो सोडयल्यो, सगळ्यांनी पोटल्यो सोडयल्यो, सकडांनी दिलें आनी सगळ्यांची पोटां भरून जायतें उरलें. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जायतें उरलें. म्हळ्यार ह्या संवसारांत, ह्या देशांत, ह्या समाजांत सगळें आसा. जर तर सगळ्यांनी तांच्यो पोटल्यो सोडयल्यो जाल्यार, सगळ्यांनी तांची बुतयो सोडयल्यो जाल्यार, सगळ्यांनी तांचें सगळें पूर्ण दवरलेलें उक्तें कर्ण वांटलें जाल्यार कोणूच उपाशी पडचो ना. संतुश्ट हर एकलो संतुश्ट जाता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून पळया सुरवेल्या पोवीस सभेंत कोणीच गरजेवून नातलोलो, कोणूच बुकेन आसलोलो नातलोलो. कित्याक सुरवेल्या पोवीस सभेंत सक्कड आसलें, सक्कड वांटून घेताले, सक्कडान धर्मदूतांच्या पांया तळा दवरताले आनी सगळ्यांक वांटताले. देखून ताणूं कोणूय गरजेवंत म्हूण नातुल्लो. पळया जर तर हर एकलो मनीस उदार मापान दीत जाल्यार थंयसर बरो नोमतोच्या मापार येता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. जंतर मंतरांत कॉक्रोच पार्टी तावन युवा जणांचो एक प्रोटेस्ट जालो, युवा जणांचो विरोध जालो न्ही गी, विरोध जालो गे. ह्या युवा जणांनी बुती हाडूंक ना, ह्या युवा जणांनी कांय उदक हाडूंक ना. पळया पूण थोड्या मानेस्तांनी कितें केलें, थंयसर रांदूंक सुरू केलें. थोड्या मानेस्तांनी थंयसर तांकां वाडूंक सुरू केलें. हें पळोवन जायते जण कुडसले आनी जायते जाणांनी स्विगी मुखांतर, झोमॅटो मुखांतर थंयसर धाडून दिलें. आनी पळया इतलो 1000 लोक आशिल्लो, एकलो भुरगो पर्यंत थंयसर उपासी पडूंक ना. संतुश्ट सगळ्या मापान, खंय तावन आयले म्हूण तांकां गोत्तू ना. एकल्यान केल्ली बरी करणी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हजारांची पोटां भरूंक सकले म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून आयच्या सुवार्थेंत देवाचें उतर म्हणटा, तुज्या लागीं कितें आसा तुका दवर. तुजें पुरा दिजें म्हणना, तुजे गरजो दिवो पालवोन हेरांचें घर पेटयचें म्हणना ना. तुजो गरजो दिवो पालवोन हेरांचें घर पेटयचें म्हणना. तुज्या मडक्यांतलें शीत पुरा खाली करना, तुज्या भुरग्यां बाळांक उपासी घालन हेरांची पोटां भरीचें म्हणना. ना तशें करूंक ना, जायना. पूण तुज्या मडक्यान भरलां, इल्लें उरलां जाल्यार तांतलें इल्लें दी. तांतें इल्लें नातलेल्यांक वांटलेलें वांट. तुका संतुश्ट जावन कितें उरलां तें इल्लेंशें पेल्याक दी, नातलेल्याक दी. तांतूं दादोसकाय आसा, तांतूं संतोश आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. हांव एक फावटी एका हॉटेलाक गेलो. तें ओपन हॉटेल, बंद नातलें, ओपन हॉटेल. आनी थंयसर येता आसतना एकलो मागतलो आयलो. लांबू काड आसलें, केस आसलें, मस्त इल्लोसो मेळो आसलो. तो म्हजे लागीं पयशे विचारूंक लागलो. हांवें म्हणलें हांव ब्रेकफास्ट करतां, तुवें ब्रेकफास्ट कर, तुजे पयशे हांव दिता म्हणलें. तो बसलो. ताका एक जालें मसालो डोसा घालें परत दिलें, पिलो. तो वेटर म्हणलो ताका, तूं हांगा बसनाका, तूं थंय बस, भायर बस. ताका हांवें म्हणलें ताणें कित्याक भायर बसचें, ताजे पयशे हांव दितां, तूं धर्मा दिताय, कित्याक भायर बस. तोय मनीस ना, तो इल्लो घंटा. हांवें म्हणलें तो घंटा वय. पूण तो मनीस नवची परिस्थिती ताका ना घडना. तो मनीस मनशाचो मान दी जाय. देखून तो बसून दिताय. तो हांगा न्हिदचो ना, खावन वेतलो. म्हळें
मागीर थंय बसलो केलें आनी तो बागोलो नमस्कार करन म्हज्या पांयांक आपडूंक लागलो. हांव इल्लो फाटीं सरलो. हांवें म्हणलें पांय आपडची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार थंय दवरलो मनीस हांव न्ही वच म्हळें. तो म्हणालो 100 वर्सां जिये 100 वर्सां बदुकी स्वामी म्हणून गेलो. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो पळया असले मनीस जायते आसात. पूण तसले मनीस येताना आमी थोडे फावटी चिंता वो काही सोरो पिवंक विसारता कोण ना वा वो बेश्टे विसारचो कोण ना अशें थोडें चिंतचें आसा. पयस जाणोवचें आसा वा 10 रुपये दिवचें आसा. 10 रुपयान ब्रेकफास्ट मेळटाय. 10 रुपयान जेवण मेळटाय. पोट भरून खावंक दी. थोडी बडी अशें घडटा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. बुकेल्ल्यांक जेवण तानेल्ल्यांक पिवान दिवचें वरतें काम आमचें जावंक जाय. देखून जिजू म्हणटा हांव बुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें. हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका पांगरूंक दिलें. हांव बंदेंत आसलो तुमी म्हजी भेट केली. हांव पिडेस्त आसलो तुमी म्हजी सेवा केली. खेदळा सोम्या खेदळा तुका पळोवंकूच ना तूं येवंकूच नाय. आनी तो बोल जिजू म्हणटलो जें कितें तुमी म्हज्या ल्हान भावा भयणी केलें तें म्हाका तुमी केलें. देखून पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो अंतीम आमच्या जडतेच्या वेळार 2 वांटे जातले. उजव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद पडोल्ल्यानो. येया बापाचो आशिर्वाद. कित्याक हांव बुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें. हांव थानेल्लो पिवंक दिलें. उक्तो आसलो पांगरूंक दिलें. बंदेंत आसलो भेट केली. पिडेस्त आसलो सेवा केली. दाव्याक आसलो म्हणटलो वसा तुमी म्हजे सरसिल्ले शिराप पडलेले न्हू शिराप. कित्याक हांव बुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिवं ना. हांव तानेल्लो पिवंक दिवं ना. हांव उक्तो आसलो पांगरूंक दिवं ना. बंदेंत आसलो भेट करूं ना. पिडेस्त आसलो सेवा करूंक ना. तुजे लागीं आसलें तुवें करूंक नाय. देखून शिराप पडलेलो मनीस वस. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी आशिर्वाद जाय की आमकां शिराप जाय. आमचे मदें आशिर्वाद आसा शिराप आसा. आसलें हेरांतय नातलेल्यांतय आसलें नातलेल्यांतय हेरांतय न्ही आसलें नातलेल्यांतय वांटून गेल्ल्यांत आमकां आशिर्वाद मेळटा. आमकां आशिर्वाद जर तर आमचें आसून आमी कांय दिना जाल्यार आमी शिराप जोडून घेता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तुका देवान दिलां जाल्यार तुका दवरून उरलेलें पेल्याक वांडच्याक देवाचें उतर आसा आमकां आपोवणें दिता. देखून एक घडी बरो आमी दोळे धांपया. आमचे लागीं जायतें उरता. पुंजोवन दवरच्या बदलाक पाड करून उडोवच्या बदलाक जमो करन रास करन हांव हिंगा ना पेल्याकी खावंक दिना असले परगतींत पाड करून उडोवच्या बदलाक आसल्यांतलें पेल्याक वांटून ती दादोसकाय तो संतोश सोडूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा फोव जावं ती म्हणून आमी मागया. आमेन. उबी रवया त्रिएका देवाते आसलो आमचो भावार्थ सारयां सगळीं सांगता एकाच देवाक सत मानता सर्वपदवेदार बाप तो सर्गांनी पृथ्वीचो दिसत्या ना दिसत्या सर्वस्तू सोरसनात आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ता सत मानता देवा सकलो स्पूत सरकळा आदी बापातान सलमला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान विसरलो करो देव तो देवातान जल्मला तगर सोंगना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं वस्तू केल्यात आम्हा मनशां पासत आनी आमचे सोडोवण्या पासत सरगारतान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मायेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या पासत 5 पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनीक हेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवान जालो सरगार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसवन आनी पवित्र आत्म्या सत मानता सुमी आनी जीव दत्ता तो बापानी बुता तो निपसला बापानी बुता बराबर ताका समा सारको नमस्कार आनी महिमा भाव प्रवते वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले पवित्र सभे सत मानता पातकांच्या भक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनः जिवानपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विस्वास रावता आमीन. यस विस्वासान यस बावर्तान आमची मागणी आमची गरजो त्रिएका देवाच्या पांयां तळा आमी समर्पया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक आपणा तेपेन आजच्या बावर्त्यांक देवाच्या उतरान दादोशी करचे जबाबदारेन आनी उर्बेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी कसलोच भेदभाव नासतना
सर लोकांक सामाजीक आनी आर्थीक रितीन ददोशी करीशें तांची मोजां उजवाडाय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. परगांवांत वावर करच्या सर आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक तुका समर्पिता. कुटुंबाच्या बरेपणाक तांणी कडचो त्याग तूं आशिर्वादीत कर. तांच्या वावरा तळार तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. पिरगेस कृपांतल्या सोर आमच्या भुरग्यांक तुका समर्पिता. तांच्या बाळपणांत तांची मेटां तूं सांबाळ. तांणी तांच्या वडिलांक विधेय जावन चलोवन क्रिस्त मोळ्यान भरलेलें जिवीत जिवन पिरगेस कुटुंबाचो अलंकार जावन वाडो येवच्याक तुजो आदार मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. सोर आमच्या युवजनांक बरो फुडार लाभय. एकसुरपण, बेकारपण, मानसीक वत्ताड, वायट सवयो तसले जिणेच्यो कश्ट धैर्यान पोट करूंक जाय अशी दैवीक मजत तांकां दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ता मेजाबावरी हजर जाले आमी जेजूची कूड आनी रगत सेवन ददोशी जावन आमच्या पेल्यांक आनी आमच्या बऱ्या करण्यांनी ददोशी करूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. एकडी बोरदोळे दांपी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. बरो पावस आमकां फावो जाल्ल्या पसून देवाक आमी अर्गां दिवया. तशेंच मुखल्या दिसांनी आमकां जाय पुरतें उदक आसचो चलो बरो पावस मुखल्या दिसांनी फावो जावं दी म्हूण मागया. तरेतरेचे कश्टां वळख जाल्ल्यांक सोम्या जेजूची कृपा सकत देवून येवं दी. म्हणजे सगळे श्रेश्ठ संकश्ट परिहार जावं दीत म्हूण मागया. आसलेली नतरल्यान थंय करुणाई दाखोवंक आनी एकामेकाचे कर्ज जावपाक जायची कृपा मागया. सर्गींच्या अबू मोगाळ बापा तुजे मुखार जाल्ली आमची मागणी दीन स्विकार करी. संवसारी जिवितांत तुवें दिल्लें तें देणें, तुवें दिल्लें ती देणी, तुवें दिल्लें तें सगळें पेल्याच्या बरेपणाक वापरूंक जायची कृपा तुज्या पुतान आमकां दाखोवन दिल्ली आसा. त्या कृपे काल चिवंक आनी आशिर्वाद जोडूंक जायची कृपा आमकां दी म्हूण मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या दावान पेटो हाडून आयल्या गाणिको गे बापा मोगांत्यो मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या दावान पेटो हाडून आयल्या काणिको गे बापा मोगांत्यो मोगान तुवें आमकां दिल्ले धन दिर्वे सगळे आमचे वांटून घेवच्याक दुबळ्या मोदे सांगलाय सोम्या आमकां तुवें मोगान तुवें आमकां दिल्ले धन दिर्वे सगळे आमचे वांटून घेवच्याक दुबळ्या मोदे सांगलाय सोम्या आमकां तुवें मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या दावान पेटो हाडून आयल्या काणिको हे बाबा मोगांत्यो भक्तीपणान आमी येता वायन उडो भेटोवन दिता सर्व आमची समर्पिता आशीर्वादीत कर म्हूण मागता मोगाच्या नादान बरो
त्या आम्ही त्याच्या दिवशी म्हणून वाटत हाडून आयल्या काणिको केला तुमकां माझी पिवंद तोलो सस्नाच्या सस्नाच्या स्तुतीस सर्वेस्परावी मनाली बदकाची दूध करून तुझे मकर मी येतो मानून घे आणि त्यांनी सगळं येतो बलिदान तू मानव सर्वेस्परा देवा तुझ्या कुठे पुन्हा तुमकातून कार्य सर्वेस्परा आणि तुझ्या तुमकातून म्हणजे भाव बहिणीनं भजनी तुमच्या हातांतले पवित्र बलिदान सत्पदवे दादेव पामांतात असले जाव म्हण मागाते हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे मैमेक आमच्या नेके पयसबेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्पर आमच्या भोवमगाळ बापा तुझ्या कळतेन तुका बेटोवंक फावो केल्ली पवित्र सभेची दानां प्रसन्न जावन तूं स्वीकार कर आम्ही भेटयत ते आत्मीक बलिदान तूं मानून घे आनी आमीच तुका सदां ओपलेलें दान जावंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्प तुमचे सोवे आसोंक आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसो तुमची काळजां उबारत सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं सर्व कडी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नोवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयल्ली आमकां पातकांतली आपल्या पुना जिवंतपणांत जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत ससनाचें आपल्या बापाशी सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून सर्व देवदूतांनी संत भक्तां सांगाती तुझ्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता दरबारांचो सर्वेस्पर देव सगळ्यांनी संसार भरल्या तुझ्या वैभवान होसाना उंचगी होसाना उंचगी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी होसाना उंचगी होसाना उंचगी मेदी बेगली आम पवित्र कडी आमी संभ्रमता उंडा आनी वायन आसलें जेजूचे मास आनी रगत बदलची पवित्र आत्म्याची घडी हे घडी कितें मागता खंडीत आमी घेता आमचें तें आसलें हेरान तें वांटून घेवंक आयची करपा मागया तो सारकी सोसून तोसूं ती सारकी जेब्यासांवां जोडूंक कुडी रक्ताची ससाय मागया सर्वेस्परा करस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर देखून दोवा परी तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदाना पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो परदीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या सिसांक दिलो म्हणून
हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका दिन वाचून ती आपल्या अशी सांग दिली म्हणून तुम्ही समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सबारां बसोत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतो सोगूठ सोम्या आमी हो उंडो खाताव आनी कालसिंतलें पियेताव तितले पोवटी तूं परत येसर तुजें मरण परगटताव. देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवंतपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिवीत असो उंडो आनी सोडोवणेची काल्स भेटयताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलेन देखून आमी तुका दिन वाचताव. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रगतांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी कलतेकयेन मागताव. सर्वेस्परा अख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास करी. अशें लिओ आमच्या बागेवन बापा आनी पिटर पौल आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगांत संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवंतपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणी सोयी उगडास करी आनी तुज्या काकुळतीन अंतरिल्ल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो करे. आम्हा समेस्तांची काकुळत कर म्हूण आमी मागता. अशें भगवंत अवंकार मरये देवाच्या माये संगती भगवंत जुजे ती सोपती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संता भक्तां बराबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटोवती आनी तांच्या संगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थंय पवित्रात्म्याच्या एकवटांत देवा सर्व पदवेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणदाराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे फुलयल्या आमचिता तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दये करून हेची वितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान त्रेगतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांती सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्या रजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्ताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दी. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे
Syukur dan penuh आमची काकुळत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी पळया देवाची शिडी संसाराचे पाप काढता ती शिडीचे जेवणाका पयल्यान ती सुभागी सुम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फोवना पूण एकूतर मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्या भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुड रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळून आमेन. मोगान बरो सोम्या काळजांत येताय तुकाच म्हाका दिवू जिणी नंदन करताय स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत ये म्हूण मागता म्हाकाच तुका दिवून तुजे दयेक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत ये म्हूण मागता म्हाकाच तुका दिवून तुजे दयेक जाता कानान तुज्या पोसताय कुर्बेजर लाभयताय सुकोन गेल्या शेळ्या गोपान पाटीं घेताय स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत ये म्हूण मागता म्हाकाच तुका दिवून तुजे दयेक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत ये म्हूण मागता म्हाकाच तुका दिवून तुजे दयेक जाता प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा सर्गींच्या देण्यानी नवी करताय त्या तांचे सांगाता तुजो आदार सदांच आसूं आनी तांकां तूं निरंतरी सांबाळताय ती सासनाच्या तारणाक पुर्ती जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बसया. मोगाच्या भाव भयणीनो भक्तीन मे सांत मांडिली जाल्यात तुमकां अभिनंदन पटयता आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा समेस्तान तुवें बरी करूं उबी रावया आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार मोगा संदेश घेऊन सोम्या आम्ही वेता तुझे कुर्बे बोळा रास तुझे परगटा मासारतान तुझ्या पोषण आमचे केला कुर्बे बेसावानी आमकां तुवें भरला मोगा संदेश
परगटा मुगाळ पुता सुमे आमकार मोरे आशीर्वाद देव आमकां नमान बाळोक जेजू आशीर्वादी आमकां रोजारी साहेबिनी आम्हा बसवत सगळी सांगता बगीन गुरुसाचे करवेत आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पप्पाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन समेस्तांतूय बरें करूं हॅव ए गुड डे गॉड ब्लेस यू